हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर माझ्या लंडनच्या भावानू आणि भयणीनू माझें आणि तुमचें कांयच वायटपण ना. तुम्ही जे आयज म्हाका मॅसेजी धाडटात, कळ्ळें तुका, वॉयस मॅसेजी धाडटात की शंकर बोळजी आमी तुका पयलीं रिस्पेक्ट करताले, आयज तूं तो रिस्पेक्ट वगडायला, आमी तुका रिस्पेक्ट करिना. नो प्रॉब्लम, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. तुम्ही माझी भाव भयणां, म्हाका कोणा बद्दल द्वेष ना. हांवें एकाच मनशाक प्रश्न विचारल्यात, एकाच मनशाक प्रश्न विचारल्यात कितें, आनी त्या प्रश्नाची उतरां तेणी म्हाका दिवपाची. आतां तेका हांवें कितें म्हटलें म्हणून तुमकां जर दुखता पर्सनली जाल्यार दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लम. आमी आहा हांगासर गोंया वाचोवपाक. ओके, गोंयान कितें घडामोडी जातात न्हू, कितें तेचेर आमी उलयता, आनी गोंयान जें कितें रॉंग आसा न्हू तेचेर उलोवपाचें आमचें काम. तुम्ही थंय लंडनाक बसोन जर आमकां कमेंट मारतले आनी आमकां क्रिटिसायज करतले ते तुमचे प्रॉब्लम, कळ्ळें तुका. आतां लंडनाक रावन तुमी गोंया वाचोवंक शकना. आतां तुमी थंयच्यान जे पयशे धाडटात न्हू, एजंटांक पयशे धाडून तुमी प्रॉपर्टी ती इकती घेवप, एजंटाक पयशे धाडून कितें एजंटगिरी करून गोंया वाचचें ना. एजंटगिरी करून गोंया वाचचें ना. हांवें केन्नाच कोणा कडल्यान तुमचे कडल्यान पयशे मागोवंक ना, कळ्ळें तुका. सो तुमकां म्हाका क्रिटिसायज करपाक रायट ना. तुमकां म्हाका क्रिटिसायज करपाक रायट ना. म्हाका जें जाय तें हांव उलयतलो, जें बरें आहा तें उलयतलो, सत्य आहा तें उलयतलो, आनी हांव बेश्टो केन्नाच कोणाच्या कळीक वचोंक सोदिना. जर हांवें पयलींच सांगलां, जर म्हाज्या माय भुमी वांगडा कोण गद्दारी करतलो न्हू तेका हांव सोडचो ना, कसोच सोडचो ना. कितें हांवें प्रश्न कितें विचारलो, तुजी पदयात्रा काणकोणा कित्याक गेली काय म्हणून पत्रा देवीच, कितें तूं म्हाका उत्तर दिवंक ना. ती वचोंक जाय आसलेली वास्को, कळ्ळें तुका. आनी थंयसरलो पयलींचो आमदार आहा न्हू तेच्या घरा कडेन रावन थंयसर तुमी भाशणां दिवपाक जाय आसलेली. तुमी गेले विजय सरदेसायच्या घरा कडेन भाशणां दिवपाक, थंय धिंगाणा घालपाक गेले. हो प्रश्न हांवें तुमकां विचारलेलो. तुमी आपय जे जेन्युन कितें आहा न्हू तें हांवें तुमकां विचारलां. पयरचो प्रश्न हांवें कितें विचारलो, 70 तुमी पदयात्रा स्टार्ट केली, ती बंद कित्याक केली काय म्हणून. आयज म्हादई वाचोवपाक जे डिफरंट ग्रुप्स आहात न्हू ते अपील करता आमच्या वांगडा या सगळे एक जावया आनी म्हादई वाचोवया म्हणून. हो जो मनीस आहा राजा बाबू, हो कसोच कोणा वांगडा एक जावपाक सोदिना. म्हणल्यार त्याचो सेल्फ इंट्रस्ट आहा को न्हू. तेणी कितें सांगलें की गांवांनी आपूण वयतलो आनी अवेरनेस करतलो आनी म्हादई वाचयतलो म्हणून. खंय वाचयली म्हादई, खंयच्या कितल्या गांवांनी गेलो, कितले मिटिंगे घेतले. जेन्ना विरडी मिटींग घेतली न्हू त्या विरडी मिटिंगेक जे लोक गेले न्हू तेन्ना हो त्या लोकांक सांगपी थंय वचो नाका म्हणून, आनी खुर्चे मेजपी हो. कितें आतां म्हाका एक सांग, तूं कोणा खातीर काम करता. राजा बाबूक विचारता, तूं कोणा खातीर काम करता तसो जाल्यार तूं सरकारा खातीर काम करता, जे रुलिंगान आहा तेंच्या खातीर काम करता. तुका प्लांट केला, यू आर अ एजंट. हांव डायरेक्ट म्हणटा, तूं एजंट. आयज तूं एजंटगिरी करता न्हू, हे गोंया काबार करपाक उठला तूं. तूं आयज जे आमचे क्रिश्चन वोटींग आहा न्हू ते क्रिश्चन वोटींग डिवायड करपाक तुका हांगा हाडला. कितें आनी तूं तेतून सक्सेसफूल जालो. लास्ट इलेक्शन तूं सक्सेसफूल जालो. तूं 2 कॉन्स्टिट्युन्सीनी रावलो. तेच हांवें तुका विचारलें, तूं 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक रावलो काय म्हणून. तूं पयलीं MLA आसलेलो नाल्यार पयलीं ZP आसलेलो जाल्यार सोड आसलेलें. अरे तूं निकतो येयला, सोशल वर्कर म्हणून NGO म्हणून फॉर्म केलो आनी मागीर तेच्या वरून ती पार्टी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून केली. आमी सपोर्ट केलो. कितें रे तेच्या उपरांत तुजे जे इंटेन्शन्स आनी डिफरंट लेवलाचेर वचोंक लागले. कितें रे 40 सिटां दवरली, कोणी कांय म्हणूंक ना. 39 दवरली. ते कार्लोस फेरेराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक घालूंक ना तशें जालें पार्शलिटी करपाक. कितें रे. सो हांव कितें म्हणटा तुमकां, पळय तुमी जे म्हाका लास्ट टायम हेच्या फुडें हांवें आन्सर करचो ना, एकूचदां आन्सर करता, कित्याक म्हाजी भाव भयणां म्हणून तुमी. आयज जे चल्लां गोंयान न्हू तुमकां इन डेप्थ खबर ना. तेका तो खंयच्यान येयला, तेका खंयच्यान प्लांट केला, कितें चल्लां तें तुमकां खबर ना. तेची भाशणां आयकून तुमी खूश जाले. कितें भाशणां बरी दिता तो. ती भाशणां सुद्दां ती स्क्रिप्ट तेका आनीक कोण दिता खंयच्यान, कळ्ळें तुका. तेका विचारा ती स्क्रिप्ट तुका कोण दिता काय म्हणून. कितें हांव एक सामान्य मनीस. हांवें प्रश्न विचारले. हांवें प्रश्न कितें विचारले, पदयात्रेचेर प्रश्न विचारले. पयलीं मागीर ते पोगोच्या बिलाचेर प्रश्न विचारले. मागीर ते घाटयांचेर उलयतालो तेचेर प्रश्न विचारले. कितें मागीर म्हादईचेर प्रश्न विचारले. हे प्रश्न विचारप म्हाजी चूक, कसली चूक म्हाजी तर. बरें म्हाका एक सांग, हांव विचारतलोच मरे. फाल्यां सकाळीं हो जर CM जर जालो, सपोज चुकोन हा म्हणटा, चुकोन जर हो CM जालो जाल्यार हो एरोगन्सीन वागतलो. हेका कोणी कांय विचारपाचेंच न्हू म्हणटलो. हो प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां दिवचो ना. आपणाक जाय तें करतलो. बाबा तशें जायना. यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी. आनी हांवें सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक विचारलां की बाबा तुमचें काम कितें आहा तें सारकें करा म्हणून. आनी म्हाका रायट आहा तेंकां विचारपाक. आयज तुका कित्याक विचारलां, तूं सारको एग्रेसिवली जो आयज वयता खबर आहा तुका. आनी जी खरी आंदोलनां आहा ती सारकी डिस्ट्रॉय करून सोडटा तूं आंदोलनां. कितें रे. आनी तुका नाका म्हणजे आंदोलन खंय स्टॉप करूंक जाय न्हू जाल्यार तुका थंय अटेंड ते प्लांट करता. आयज म्हाका एक सांग, आयज काल टायगर रिजर्व येयलो सपोज, तूं आमच्या जे कोणी केस घातलेली न्हू कितें तेका तूं विश केली तेका तूं की बाबा रे कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणून, तुजो आवाजूच ना, तुजें स्टेटमेंटूच ना.
तूं फक्त प्लांट केला तुका कितें सांग गोंयच्या लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक कितें आनी बीजेपीक सत्तेचेर हाडपाक हे डायरेक्टली म्हणटा हांव तुका कितें रे आयज जो तूं फंडिंगाचेर जगता खबर आहा राजा बाबूक सांगता आयज जो तूं फंडिंगाचेर जगता खबर आहा मरे तुका दीस इज टोटल कॉन्स्पिरसी आनी अजून मेरेन गोंयकारांक कळोंक ना आनी आमी जेन्ना सत्य पिक्चर फुडें हाडपाक सोदता न्हू तुमी आमकां क्रिटिसायज करता आयज यूथ करून त्या युथांक खंय पावयले रे कितें दिलें त्या युथांक तूं निस्वार्थपणान ते बाबडे काम करतात बरें तूं जर इतलो बरो आसलेलो न्हू जाल्यार म्हाका एक सांग तुजे जे सारके खांबे आसलेले ते तुका सोडून कित्याक गेले ते म्हाकाय पयलीं क्रिटिसायज करताले आयज म्हणटा शंकर पोलजी यू आर डुईंग अ व्हेरी एक्सलंट जॉब अरे म्हाका तुमची कोणाचेर हें नाका हांव सत्य आहा तें कितें उलयतलो आयज जर म्हाका आयज सुद्दां तुज्या वांगडा जे लोक आहात न्हू तांकां अजून मेरेन कळोंक ना पूण जे दिसा ते भायर सरतले खबर आहा मरे ते लास्टाक शंकर पोलजी तूं सारको आसलेलो म्हणटले त्या टायमार उलयतालो तो कितें हो जो आयज जो व्हायरस लागला खबर आहा गोंयांत डिविजन करपाचो व्हायरस म्हणटा हांव कितें आयज तो जे उलयता खबर आहा मरे एक शब्दाचेर तो सारको रावला विचारा तेका एक तेणे आंदोलन खंयचें कंप्लीट केला जाल्यार पयलीं विचारा तेका कितें एकूच आंदोलन कंप्लीट कर म्हादईचें कर मरे अरे तुजे कडेन नॉलेजूच नासलेलें तुजे कडेन डेटाच नासलो तुजे कडेन कांयच नासलेलें तूं फक्त फारा करून भाशण दिलें आनी लोकांक थंयसरूय डिवायड करपाक ट्राय केली पूण आमी सायडीक सरोंक ना हांवें टायगर रिजर्वाक सपोर्ट केलो म्हादईक सपोर्ट केलो दोनूय फ्रंटांक सपोर्ट केलो हांवें कित्याक सपोर्ट केलो म्हाजे गोंयकार ते आयज ते गोंय वाचोवपाक सोदता म्हादई वाचोवपाक सोदता फुडले पिडयेक उदीक जाय तुका फुडले पिडयेचें पडोवंक वचोंक ना तुका फक्त तुजो बँक बॅलन्स कसो भरतलो ते पडला ते म्हणून तूं आयज असो करता कितें रे आनी तुमी थंय बसून म्हाका हें सांगू नाका कितें रे हांव तुमच्या वाटेक येवंक ना कोणाच्या तुमकां पयलींच सांगता कोणाच्याच वाटेक येवंक ना तुमी जे आयज म्हाका सुपरमॅन स्पायडरमॅनचे मेम्स बीन करून घालतात न्हू हांव अजून मेरेन तुमच्या अगेन्स्ट कोणाचें उलोवंक ना हांव उलयलां जो गोंयाच्या अगेन्स्ट गोंयकारांक डिवायड करूंक सोदता तेचेर हांव उलयलां कळ्ळें तुका आनी हांव हे तुमचें खोपोवन घेवचो ना कितें म्हाका हें उलोवंक लावं नाका कितें आयज जे गोंयांत चल्लां कितें दॅट इज टोटली रॉंग आनी अशें जावंक जायना आमी सगळ्यांनी एक जावन कितें आयज जो अन्याय चल्ला आयज आमी पळयता की कसल्या पद्दतीन सरकार चलता हेचो निशेध करपाची गरज आसा उलया मरे आयज विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट उलया मरे आयज विश्वजीत राणे सुप्रीम कोर्टान वचोंक सोदता तेच्या अगेन्स्ट उलया मरे आमच्या सीएमाच्या अगेन्स्ट उलया मरे कितलेशे पॉलिसी फेल जाले तेचेर उलया मरे खुबशे गोश्टी आहा उलोवपाचे पूण तुमी उलोवचे ना राजाबाबू उलोवचो ना राजाबाबू खंय उलयतलो सरकाराक खंय बेनिफीट जाता न्हू कितें थंय राजाबाबू उलयतलो म्हाका एक सांग रे तुका म्हाका एक सांग एंटी बॉम्ब स्क्वॉड सेक्युरिटी कशी दिली तेंच्यांनी हो प्रश्न विचारलेलो हांवें तुका पळय तुमकां सांगता हांव तुमी जे लंडनच्यान म्हाका मेसेजी धाडटा न्हू की हे बारीक जे पॉयंट्स आहा न्हू हे व्हेरी इम्पॉर्टंट हे गोंयचो प्रश्न आहा गोंय वाचोवपाचो प्रश्न आहा कोण गोंय वाचोवंक भायर सरला आनी कोण गोंयाक पाड घालपाक उठला न्हू तो विचार करा तुमी कितें रे आनी तूं कितें सांगतालो रे आपूण 2000 लोकांक घेवन खंय जे कोण गोंयच्या लोकांक बिट्रे करतले आनी दुसरे पार्टीन जॉयन जातले निवडून येवन कितें रे तेंच्या दारार वचना पूण बसतलो म्हणून केन्ना गेलो दारार तूं 2000 लोक आं कितें रे तुजे कडेन आसात 2000 लोक आतां सोडून गेले मरे तुका तांकां कळ्ळें सगळ्या लोकांक कितें रे आतांचे कोण बाबडे आहा न्हू ते आशेन आहात आनी ते बाबडे जाम जाल्ले आहा म्हणून तुज्या कडेन आसा कितें रे आं आनी तांकांय दी कितें तरी तूं घेता तें दी तांकां कितें तरी आनी तुका आतां हें मेळ्ळा विचारता तुका कितें पळय कितें आसता जाणा मरे हांसल्या शिवाय कोण पासलो पडना हें मेळ्ळा तुका आतां तेंच्या दाराचेर बसपाक 90 जावन बसतलो आतां बस मरे 90 जावन बसतलो मूर्त काडला काय प्रसाद घेतला रे काय कोणी हायकमांडान प्रसाद दिला तुका थंय बसपाक कितें आतां हें विचारलें म्हणून म्हाका क्रिटिसायज करा अरे म्हाका एक सांग मनीस मरे शब्दाचो आसूंक जाय जायना न्हू कितें जाल्यार कमिटमेंट करूंक जायना कितें रे फटींगपणां कितें करता आतां आनी एक सांगता तुका कितें रे तूं बसचो ना म्हणून म्हाका 110% गॅरंटी आहा कित्याक तुका कापासतातूच ना तेंच्या दारार बसपाक तुका ते जाम करतले सारके आतां आनी एक आयक तूं मरे जे फेक प्रोफायल घेवन भोंवता खबर आहा मरे आनी ते फेक प्रोफायल मरे तूं क्रिश्चन लोकांच्या नांवान केल्लेले आसा आनी हांगासर ते कमेंट मारता मरे आनी ते लंडनाक आहा ताका कितें दिसता जाणा आमचो क्रिश्चन लोक तुका सपोर्ट करता म्हणून राजाबाबूक सपोर्ट करता म्हणून तशें कांय ना ते फेक प्रोफायल मरे तूं कितले मारतो कोण एक दीपक पेडणेकर म्हणून मागीर आनीक कोण तरी आहात खूब जाण आहात ते म्हाका नांवां लक्षांत ना कितें रे हे फेक प्रोफायल तूं घेवन नाचता न्हू तो कितलो तेंप नाचतलो न्हू तें म्हाका पळोवपाक जाय कितें रे तुज्या बरोबर बरे लोक आसलेले न्हू ते तुका सोडून गेले कित्याक सोडून गेले तांकां मरे कळ्ळें तुका की बाबा तूं कितें करूंक सोदता आनी कितें ना तो ते तुज्या वांगडा जे लोक आसलेले न्हू ते खरे रेव्होल्युशनरी आनी ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी ते खरे रेव्होल्युशन करून तुज्या वांगडा येयल्ले तूं येयला डिस्ट्रक्शन करपाक अशें करूं नाका पांयां पडटा कितें रे तुज्या सेल्फ इंट्रस्टा खातीर गोंयची वाट लावं नाका गोंयकारांची वाट लावं नाका देव बरें करूं